मडगाव वेस्टर्न राष्ट्रीय महामार्ग बायपासाचे उक्तावण झाले। सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मंत्री आणि हेर आमदारां सयत सुरावले ते बाणावले वाया फातोर्डा या बायपासाचे उक्तावण केले। राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर जावपी येरादारी कोयणी तशेंच उत्सवाच्या हंगामा आदी परिस्थिती आनीक वायट जावपाक शकता। हाचो अदमास घेवन सरकारान वेस्टर्न बायपास येरादारी खातीर उक्तो केला। नॅशनल हायवेच्या बायपास NH17 न्यू NH66 तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो प्रोजेक्ट टोटल बायपास 12 किलोमीटरचो आशिल्लो आनी 12 किलोमीटरचो बायपास हाजे बॅलन्स वर्क 2.75 किलोमीटर आज आमी लोकार्पण करता। कॉस्ट हेजो कंप्लीट जातलो पळय तेन्ना टोटल सेंट्रल फंड आशिल्लो 247 क्रोड्स आनी स्टेट फंड्स आशिल्लो 235 क्रोड्स, टोटल 482 क्रोड्सचो प्रोजेक्ट। ओके, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता जाता तितको बेगीन काल खरें म्हणल्यार एलेक्स बाबान म्हाका खूपच कंजेशन सुरू आसा। रोड जर करीत जाल्यार लोकां खातीर जाता तितको बेगीन करप हे गरजेचें आशिल्लें, म्हणून कालूच डिसिजन घेतलें की रस्त्याचें उक्तावण आज करप आनी आज आमी लोकांक कंजेशन जावचें न्ही हेजो व्हडलो कार्यक्रम न करता छोटेखानी कार्यक्रमांतल्यान आयच्यान रोड लोकां खातीर ओपन करता। नव्या वर्साचे आनी क्रिसमसाचे हे तशें पळोवंक वचत जाल्यार सावथ गोवा खातीर गिफ्ट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण लोकांक खूब कंजेशन्स आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स जे जाताले तातूंतल्यान हो रस्तो ओपन केल्या उपरांत ते ओवरकम जातले अशें म्हाका दिसता।